आता खबर विस्तारान. भाजप सरकाराच्या फुडारपणाखाला 6 वर्साच्या कारकिर्दीत कितले रस्ते जे बांदिल्ले ते वाहून गेल्यात हाची उच्च पातळीर दक्षता खात्यामार्फत कारवाय जावपाक जाय म्हण मागणी काँग्रेसीचे म्हणयारे ॲडव्होकेट यतीश नायकान केल्या. तशेंच भौशीक बांदकाम खाते आणि GSIDC खात्यांची ह्या बाबतीत कारवाय जावपाक जाय म्हण ॲडव्होकेट यतीशान मागणी केल्या. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस. Precarious and pathetic situation of our roads. तुम्ही पळयला आसतले की गोंयभर रस्ते काबार जाले. It won't be an overstatement to say that you rather find hardly an inch of road in Goa today which is smooth and good. हे जे रस्ते गेल्या 6 वर्सांक केल्ले ते विदिन अ फ्यू मंथ्स, विदिन अ फ्यू डेज रस्ते नाच जातात. म्हणून जे रस्ते ह्या 6 वर्सांक केल्ले आसा भाजपाच्या टेन्युअराक ताचेर एक विजिलन्स इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा as to how these roads which were built have got washed away, have got deteriorated, have got dilapidated, and have got subject to these potholes within days and months of they being constructed or repaired. हाजेर vigilance inquiry जावपाची गरज आसा.